कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। फोणेचे आदले आमदार लवू मामलेदार हांच्या मरणाच्या प्रकरणात पुलिसांच्या ताब्यात आशिल्लो आमीर सोहेल शकील सब सनदी हाचो जामीन अर्ज बेळगावच्या पयल्या वर्ग न्यायालयान न्हयकारलो। प्रकरणाची गंभीरताय आनी स्वरूप पळोवन न्यायालयान हो निर्णय घेतला। मजगतीं मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पुलिसांनी आरोपपत्र दाखल केल्या उपरांतूच फुडली सुनावणी जातली आनी हाका वेळ लागतलो। केळवण कुडचडे वाठारांतलो विनय देसाय फामिली सयत जुवारी न्हंयचेर गेल्ले कडेन बुडून मरण आयले। सुमार 4 वरांच्या सोद मोहिमे उपरांत ताची कूड सापडली। चड म्हायती प्रमाण होळी निमतान शुक्रारा शेळवण कुडचडे वाठारांतलो विनय देसाय आपले फामिली सयत जुवारी न्हंयचेर पिकनिकेक गेल्लो। थंय ताका उदकान बुडून मरण आयले। उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक आनी पुलिशेक कैद केले। सुमार 4 वरांच्या सोद मोहिमे उपरांत विनय देसायची कूड सापडली अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी दामोदर जामावलीकर हांणी दिली। उसगाव गांजे न्हंयेत बुडून प्रकाश शंकरप्पा हडपत आनी शरणप्पा संगप्पा हडपत हाका मरण आयले आनी तांचे वांगडा बुडपी आनीक एक तरणाट्याक थळाव्या लोकांनी फाटयलो। चड म्हायती प्रमाण होळी उत्सव मनोवपाक तशेंच कालोरा पासून थाकाय मेळोवपाक सुमार 40 वांगड्यांचे पंगड उसगाव गांजे न्हंयचेर धरणा लागसार पिकनिकेक आयिल्ले। तातूंतले कांय जाण न्हंयेत न्हांवपाचो आनंद घेताले। अचकीत तीग तरणाटे बुजपळपाक लागले। हे दिसतात थळाव्या लोकांनी उडी मारून तातूंतल्या एकल्याक वयर काडलो, पूण दोगांक मात वाटावपाक शकले नात। बुजकळिल्ल्या तिगांकूय पिळये उसगांवा दारबांदोळे भलायकी केंद्रांत दाखल केले, थंय दोगांक आदींच मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। ही घडणूक शुक्रारा दनपारच्या 3:30 वरांच्या सुमाराक घडली। हालीसराक खुबशे तरणाटे गुळे वखदांच्या वेव्हारांत घुसपिल्ले दिसून येतात। मडगांव पुलिसांनी दाड घालून गांजो तस्करी प्रकरणात एकल्याक अटक केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रोहित पांद्रेकार हाका अटक करून ताचे कडल्यान 1,09,000चो सुमार 1 किल 90 ग्राम गांजो जप्त केला। मडगांव पुलीस फुडलो तपास करतात। पोलिसांनी मांद्रे दाड घालून 11.60 लाखांचो 11 किल गांजो जप्त केलो। या प्रकरणात पार्वती रॉय वय 29 कानोळी मूळ पश्चिम बंगालची हिका अटक केल्या।
गोंयभर उप्राशिल्ली कोयराची समस्या सुटावी करपा खातीर यत्न चालू आसात. मजगतीं कुट्टेरे वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडिल्ल्याचे नदरेक आयला. देखून वचत थंय कोयर उडोवचो न्हय अशें आवाहन तळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान केलां. मजगतीं वाडट्या प्लास्टिकाच्या कोयराक लागून गोरवां दुयेंत पडटात. तांचोय विचार जावपाक जाय अशें म्हणीत आमदार आलेक्सान खंत उक्तायली. प्राजला आरावजो ही भलायकी तशेंच बायलां आनी बाल कल्याण खात्याचो थेट कारभार पळयतली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाची सल्लागार म्हणून नेमणूक केल्या. तिका डॉक्टर गीता देशमुख आरावजो हांकां ती सहकार्य करतली. गरजू भुरग्यांक मानधन दिवपी पीएम केअर्स येवजणेची मागणी देंवत आसा. फाटल्या 5 वर्सांनी ह्या येवजण्यांच्या लाभार्थ्यांचो आंकडो शुन्याचेर पावला. राज्यांत फकत 6 गरजू लाभार्थ्यांनी हे येवजणे खाला लाभ घेतला अशी माहिती बायल आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयान दिल्या. राज्यसभेच्या पटला लेखी प्रश्नांक जाप दितना बायल आनी भुरगीं उदरगत राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हाणें सांगलें. पीएम केअर्स येवजणे खाला गरजू भुरग्यांक पोस्ट ऑफिस खात्यान प्रमाणशीर रक्कम जमा करतात. जाका लागून तो भुरगो जेन्ना 18 वर्सां पिराये मेरेन पावतलो तेन्ना ते रकमेची बुन्यादी निधी 10 लाख जातली. पोस्ट ऑफिसाच्या म्हयन्याळ्या वेतन येवजणे खाला 10 लाख रुपयांच्या बुन्यादी निधीचो निवेद करून 18 ते 23 वर्सां पिराये मजगतीच्या भुरग्यांक म्हयन्याळें मानधन मेळप चालू जाता. आतां मेरेन पुराय देशांत ₹358 कोटी हे लाभार्थी भुरग्यांच्या पोस्ट ऑफिस खात्यांत जमा जाल्यात. मार्च आयज गिरायक हक्क दीस. गिरायक हक्क आनी जबाबदारकी विशीं जागृताय म्हत्वाची. जागृतायेचो उणाव आशिल्ल्यान व्यक्ती शोशणाक बळी पडूं येता. फटवणूक, अयोग्य मोल हाचे पासून तांकां राखण दिवपी कायदेशीर हक्क आसात हे गिरायकांनी समजून घेवपाची गरज आसा. जागृताय मोहीम, समुदाय कार्यशाळा आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्म हे ह्या हक्का विशीं ज्ञान पावोवपाक मजत करूंक शकतात. गिरायक राखण संस्था कडेन कागाळ करपाक शकतात वा गरज पडटा तेन्ना कायदेशीर कारवायो करपाक शकतात हें कळप गरजेचें. ते भायर वेवसायिकांक तांचे कृती खातीर जबाबदार धरपाक जाय. गिरायकांची दिशाभूल वा फटवणूक जावची न्हय हाची जतनाय घेवपाक कडक नेम आसपाक जाय. गिरायक जागृतायेन तरणाटे म्हत्वाची भुमिका करपाक शकतात. समाजांत गिरायक जागृताय करपाक तरणाट्यांचो म्हत्वाचो वांटो आसा. ते तंत्रगिन्यानाचो वापर करून गिरायक हक्क आनी जबाबदारकी विशीं जागृताय करपाक शकतात. तरणाटे अणभव सांगपाक आनी म्हायती दिवपाक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म, ब्लॉग आनी हेर डिजिटल माध्यमांचो वापर करूंक शकतात. गोंयांत शिगम्या निमतान विंगड पद्दतीन शेंकड्यांनी वर्साच्या पारंपारीक प्रथांचें जतन करतात. गोंयभर झरमे आनी करंजळचो चोरोत्सव बरोच फामाद. शेंकड्यांनी वर्सां आदीं झरमे गांवांत आयिल्ल्या कांय तरणाट्यांक चोर समजून तांकां जिवेशी मारिल्ले. मात तांच्या फामिलांतल्या सदस्यांनी खरें कितें तें सांगिना फुडेंच गांवच्या तळव्यांक पिकासांव जालें आनी ते वर्सा सावन तांच्या यादीन ही परंपरा आयज मेरेन चलत आयल्या.
मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस PL संतोष हांका जे कितें सांगपाक जाय ते ठामपणान सांगलां अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक सांगता। आता मंत्रिमंडळ फेरबदल हो पुरायपणान मुख्यमंत्र्याचो विशय, ते हाचेर कितें निर्णय घेता पळोवया अशें दामूचें म्हणणें। मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस PL संतोष हांका जे कितें सांगपाक जाय ते ठामपणान सांगलां अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक सांगता। प्रदेशाध्यक्ष पदाचो ताबो घेवन आपल्याक 2 म्हयने पुराय जायत आयल्यात तेन्ना पक्ष हिताची बाजू आपणे ठामपणान PL संतोष हांच्या कानार घातल्या। आता मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं मुख्यमंत्री कितें निर्णय घेतात ते पळोवचे पडटले अशें दामू म्हणटा। बांबोळे कोयराची समस्या वाडतूच चल्ल्या। वचत थंय कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात। कोयराच्यो ह्यो राशी उखलपा खातीर मात कोणूच फुडाकार घेना। कुडका बांबोळे आनी सांताक्रूज पंचायती मदीं कोयर उखलपाचे जापसालदारकी विशीं प्रश्न उप्रासला। राज्यांत कोयराची समस्या वाडतूच आसा। दारादारांनी वचून कोयर उखलप सुरू आसतनाय लोक रस्त्याक कशी कोयर उडयतात, जाका लागून सरभोंवतणचे वाठार आतां दुशीत जावपाक लागल्यात। बांबोळे वाठारांतूय सध्या ही समस्या दिसान दीस वाडत चल्ल्या। ओलो आनी सुको कोयराच्या मिश्रणाक लागून यो वचकर्त्यांक नाक तोंड धांपून वचपाची पाळी केन्नाय उप्रासूं येता। रोगराय पसरपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 पंचायती मदीं सुरू आशिल्ल्या शिमेच्या वादावेल्यान हो कोयर उखलपाचे जापसालदारकीचे प्रस्न उप्रासला। कुडका बांबोळीची सरपंच गियोना कोरगांवकर म्हणटा, शीम निश्चित करून दियात मागीरूच कोयर उखलता, जाल्यार जो मेरेन शिमेचो हो वाद सुटावो जायना तो मेरेन आमी कांयच करूंक शकना अशें सांताक्रूज सरपंच जेनिफर ओलाविरो सांगता। दवर्ली रेल्वे क्रॉसिंगे कडेन 2 तरणाट्यांक 25 ते 30 जाणांनी बरेच बुडयले। फकत बुडोवंक ना जाल्यार आपल्याची भांगराची सरपळी आनी मुदी फारायल्ल्याची कागाळ अजय कांबळी ह्या तरणाट्यांक मायणा कुट्टरी पुलिशेन केल्या। कागाळ करूनय मायणा कुट्टरी पुलिशेन अजूनय कारवाय करूंक नाशिल्ल्याचे अजय सांगता। दवर्ली रेल्वे क्रॉसिंगे कडेन 2 तरणाट्यांक 25 ते 30 तरणाट्यांनी बरेच छपलायले। शुक्रारा दनपारा ही घडणूक घडली। आमचो तेंचे कडेन कसलोच वाद ना, आमची वळख ना काय पयलींची कसली दुस्मानकाय सुद्दां ना। ते आमचे कडेन आयले, आमच्या बॉल्सांनी हात घालो आनी आमकां बडयले। मोठ्या नशिबान आमी वाटावले अशें मारबडय जाल्लो अजय कांबळी सांगता। हे विशीं मायणा कुट्टरी पुलिशेन कागाळ केल्ली, पूण पुलिशेन अजूनय कारवाय करूंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। हे विशीं मायणा कुट्टरी पुलिशेक जाल्ल्या उपरांत ताणें सांगलें, 2 परस्पर विरोधी कागाळी केल्यात। आमी अजूनय घडणुकेचो तपास करतात। FIR अजूनय नोंद करूंक ना। पणजे महापालिकेच्या आमची पोती उपक्रमाखाला पणजे मार्केटांत कपड्याच्यो पोतयो विकपी ही बाळक्का तलवार ही बायल। महापालिकेन प्लास्टीक पोतयांचो वापर कमी जावचो आनी त्या बदला कपड्यांच्यो पोतयो वापरांत येवच्यो ह्या हेतान हो उपक्रम चालू केल्लो। पोरु वर्सा ऑगस्टा सावन हो कपड्याच्यो पोतयो विकतात। एक पोती 20 रुपया। आतां मेरेन वट्ट 8,000 कपड्यांच्यो पोतयो विकल्यात। लोकूय तिका खंय कपडे हाडून दिता जाच्यो ती पोतयो शिंवता। CCPन पणजे मार्केटांत राबयल्लो हे उपक्रमाक लोकांची साथ मेळटा। अशे तरेन पणजे हेर सुवातींनी अश्यो कपड्याच्यो पोतयो विकपाक सुरू केल्यो जाल्यारूय लोक ताका प्रतिसाद दिवपाक शकतात। तशेंच CCPचे धर्तरेर जर राज्यांतल्या हेर पालिकांनी बाजारांत वाठारांत असो उपक्रम सुरू केलो जाल्यार प्लास्टिकाच्या वापराचेर बरेपैकी आळाबंद येवपाक शकता। मोर्जे दर्यादेगेर पर्यटन खात्यान फ्लोटिंग बॉल दोरी घालून स्विमींग झोन राखून दवरिल्ल्यान थळाव्या नुस्तेकारांनी विरोध केलो। ह्या स्विमींग झोनाक लागून नुस्तें वेवसायांत अडचण निर्माण जाता, देखून हो स्विमींग झोन मोर्जे टेंबाडा दर्या लागसार करचो अशी मागणी नुस्तेकारांनी संबंदीत खात्या कडेन आनी थळावो आमदार जीत आरोलकारा कडेन केली।
भलायकी खातें तंत्रज्ञानाचो उपेग करून सुरक्षेचे कवच जनते मेरेन पावपाचो यत्न करीत आसा. सगळ्या वाठारांनी जावपी भलायकी शिबिराचो लाव सगळ्यांनी घेवप गरजेचो. भोवमेकोन येवपी दुयेंती वांगडा रावप्यांकूय सगळ्यो साधन सुविधा दितले. फुडल्या वेंचणुके पयलीं मडकयच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांत उपचारा खातीर येवपी दुयेंतींक सगळ्यो सुविधा दितले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मडकय घडोवन हाडिल्ल्या मेगा कॅम्पा वेळार दिलें. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हाजीर आशिल्ले. अमेरिकन सेंट्रल कमांड फोर्सेस आणि इंटेलिजन्स अँड सेक्युरिटी फोर्सेसान संयुक्त कारवाई करून आयसीसीच्या मुखेल फुडाऱ्यांमदल्या अब्दुल्ला मक्की मुसली अल रिफाय उर्फ अबू खादिजा हाका जीवेसी मारलो. अबू खादिजा हो आयसीसीचो दुसऱ्या क्रमांकाचो फुडारी आशिल्लो आनी संवसारभरांतल्या कारवायांची जापसालदारकी ताचेर आशिल्ली. मजगतीं ह्या सप्तकाचे सुरवेक केल्ल्या एअर स्ट्रायक वरवीं अबू खादिजा आनी आनीक एक आयसीएस ऑपरेटराक मरण आयिल्ल्याची माहिती सेटकॉमान दिल्या. ह्या वायू हल्ल्या उपरांत सेटकॉम आनी इराकी लश्करान ह्या वाठाराचेर ताबो मेळयलो आनी डीएनए मॅचिंग वरवीं अबू खादिजाची वळख पटयली. स्ट्रायका उपरांत सेटकॉम आनी इराकी सैन्य स्ट्रायक सुवातेर पावले आनी तांकां दोगूय आयसीसी आतंकवादी मेल्ले मेळ्ळे. दोनूय आतंकवाद्यांनी फुटूंक नाशिल्लो आत्मघाती जॅकेटां घाल्लीं आनी तांचे कडेन जायतीं शस्त्रां आशिल्लीं अशें अमेरिकेच्या लश्करान आपल्या निवेदनांत सांगलां. धर्तरे वयलो सगळ्यांत पोरणो जीव म्हूण जोनाथन कासवाची वळख आसा. जोनाथन कासव हो संवसारांतलो सगळ्यांत चड पिरायेचो जिवो प्राणी. ताचें नांव गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डान नोंद जालां. ताचो जल्म 1831 वर्सा जालो आनी ताका लागून 2024 वर्सा ताका 192 वर्सां जालीं. दक्षिण अटलांटीक महासागरांतल्या सेंट हेलेना ह्या पयसुल्ल्या जुंव्याचेर तो रावता. 19व्या शेंकड्याच्या शेवटाक सेल्शियतल्यान सेंट हेलेनाक हाडिल्ल्या जोनाथन कासवान वीज सोद, ब्रिटीश साम्राज्याचो उदय आनी पतन, डिजिटल युग अश्यो जायत्यो इतिहासीक घडणुको पळयल्यात. जोनाथन आनी ताच्या हेर 3 भावांक जुंव्यावेल्यान अमेरिकेंत हाडिल्ले. ताचे भाव 50 वर्सां परस चड जियेले नात, पूण जोनाथन कासव हो दीर्घकाळ जिवोवपी थारलो. 1930 वर्सा हेलेनाचो गव्हर्नर स्पेन्सर डेव्हिस हांणी ह्या कासवाक अधिकृतपणान जोनाथन हें नांव दिलें. फेब्रुवारींत शिवराक थाळी 1% देंवून 27.2 रुपया जाली. फाटल्या वर्सा फेब्रुवारी 2024 शिवराक थाळीचे दर 27.5 रुपया आशिल्ले. ही माहिती क्रिसिलान जाहीर केल्ल्या म्हयन्याळा फूडप्लेट दर निर्देशकान दिल्या. फाटल्या म्हयन्यांतल्या जानेवारीच्या तुळेन फेब्रुवारींत शिवराक थाळीच्या दरान 5% उणाव जाल्ल्याचे क्रिसिलान तांच्या RRR रायस रोटी रेट अहवालांत सांगलां. जानेवारींत शिवराक थाळीचे दर 28.7 रुपया आशिल्ले. फेब्रुवारींत मांसाहारी थाळी 6% वाडून 57.4 रुपया जाली. फाटल्या वर्सा फेब्रुवारींत 2024 वर्सा मांसाहारी थाळीचो दर 54 रुपया आशिल्लो. म्हयन्याच्या आदाराचेर म्हळ्यार जानेवारीच्या तुळेन फेब्रुवारींत मांसाहारी थाळीचे दर 5% देंवले. जानेवारींत मांसाहारी थाळीचो दर 60.6 रुपया आशिल्लो. क्रिसिलाच्या अहवाला टोमॅटो आणि एलपीजीचे दर उणे जाल्ल्यान शिवराक थाळीचे दर देंवले. टोमॅटोचे दर वर्सुकी 28% उणे जाल्यात. एलपीजी सिलिंडर 11% सवाय जाला. वर्सुकी तत्वाचेर कांद्याचे दर 11%, बटाट्याचे दर 16%, वनस्पती तेलाचे दर 18% वाडल्या. एका शिवराक थाळीच्या दरान बटाट आनी टोमॅटोचो वांटो 24% आसता.
मांसाहारी थाळीच्या दरान ही वाड ब्रॉयलर म्हणल्यार चिकनाच्या दरान वर्सुकी 20% वाड जाल्ल्यान जाल्या. मांसाहारी थाळीच्या खर्चान ब्रॉयलर चिकनाचो वांटो 50% आसता. युतीच्या निर्णयाचेर केंद्रीय फुडाऱ्यांनीच निर्णय घेवपाक जाय, पण त्या आदी ताणें आपाच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांची मतां विचारान घेवपाक जाय अशें राजकीय विश्लेशक क्लिओफात कुतिन्हो सांगता. आपाक घडी आपलो पक्ष घटमूट करपाचो आसतलो, पूण गोंयांत वेंझी आनी तांच्या हेर फुडाऱ्यांक भाजपाक हारोवपाचो आसतलो. ताका लागून वेंझीचो स्टेटमेंट योग्य आशिल्ल्याचें क्लिओफात सांगता. काँग्रेस विश्वास घातली, ताका लागून फुडाराक काँग्रेसी कडेन युती करची नात. सगळ्यो वेंचणूक स्वबळाचेर लढटले अशें आपाचे केंद्रीय फुडारी आतिशी मार्लेनान म्हणिल्लें. ताचेर आतिशी आसूं वा अंजली आपल्याक जाय तें उलोवन वतली, पूण गोंयांत आमी काँग्रेसीच्या खांद्याक खांदो लावन काम करतले. गोंयांत युनायटेड ऑपोजिशनाची आघाडी कायम उरतली अशें बाळावलीचो आमदार वेंझी वेगसार म्हणिल्लें. हे फाटभुंयेर क्लिओफात उलयलो. गोंयांत आतां तालाव डिजिटल पद्दतीन फारीक करचो पडटलो. ह्यान फुडें येरादारी नेमांक पाळो दिलो ना जाल्यार संबंदितांक दिल्ल्या तालावाचे पयशे फकत डिजिटल पेमेंट पद्दतीचो वापर करून भरचे पडटले. तालाव फारीक करपाक रोख पयशे घेवचे नात अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवायकर हांणी दिली. ऑनलायन चलान बरप हाचे पयलीं चालू आसा. 1 मार्चा सावन ही नवीन डिजिटल प्रक्रिया चालीक लागतली. 2020 सावन ऑनलायन तालाव घेवपाक गोंय पुलिसांनी सुरवात केल्ली. कांय कडेन लोक तालाव ऑनलायन भरताले जाल्यार कांय जाण रोख पयशे भरताले, पण आतां ऑनलायन तालाव भरप सक्तीचें केलां. रोख पयशे खंयच्याच परिस्थितीन घेवचे नात अशी स्पश्ट शिटकावणी येरादारी पुलीस अधीक्षक शिरवायकरान दिल्या. देशभरात बेगीनूच इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ अँड लँडिंग एअर ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरू जातली. हे खातीर भारतान $1 अब्ज कबलात केल्या. या करारा खाला IIT मद्रासांतली इलेक्ट्रिक एअरक्राफ्ट स्टार्टअप ई-प्लॅन कंपनी 788 एअर ॲम्ब्युलन्स पुरवण करतली. 788 इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ अँड लँडिंग एअर ॲम्ब्युलन्स भारतांतल्या मुखेल एअर ॲम्ब्युलन्स कंपनीक पावयतले. ह्या विमानांत एक पायलट, पॅरामेडीक, दुयेंती, स्ट्रेचर, गरजेची वैजकी उपकरणां आनी वैजकी किट आसतले. एअर ॲम्ब्युलन्साची गती वराक 200 किलोमीटर आनी दर बॅटरी चार्जाक 110 ते 200 किलोमीटर इतली रेंज आसतली. एअर ॲम्ब्युलन्साच्या पांखांचो विस्तार 8 मीटर आसतलो. देखून ही एअर ॲम्ब्युलन्स घराच्या छप्पराचेर वा रस्त्या कुशीक लेगीत देंवपाक शकता. सर्वायकल पेन ही एक सामान्य समस्या. हातूंत मान वा खांद्या भोंवतणी दुखता आनी तकली जड जाल्ल्या सारकें जाणवता. ही समस्या आशिल्ल्या मनशाक मान गुणावपाक, तकली वयर काडपाक वा कुडीचे हेर सामान्य हालचाल करपाक खूब अडचणी येतात. केन्ना केन्ना हे दुखणें चड काळ टिकता. अशे परिस्थितीन ही समस्या सोडोवपाक ना जाल्यार ती सामकी गंभीर जावंक शकता. द लॅन्सेट ह्या दिसाळ्यांत उजवाडाक आयिल्ल्या एका अभ्यासा प्रमाण 2020 संवसारभरांतल्या 203 दशलक्ष लोकांक सर्वायकल पेनाची समस्या जाली. 2050 मेरेन संवसारांतल्या सर्वायकल पेनाची समस्या आशिल्ल्या लोकांचो आंकडो सुमार 1 कोटी मेरेन पावतलो अशें ह्या अभ्यासान सांगलां.